नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। 1.5 वर्ष भितर मंत्र्याच्या कामाचो पंचनामो करप समान न्हय। आपले तकलेंतल्यो येवजण्यो चालीक लागूंक जाय 5 वर्सां। पर्यटन मंत्री परोळेकाराचे प्रुडंटाचे डिबेटींत विधान। आयजी प्रिझनान आग्वाद आनी सडा जेलीचे 15 जाणांची मारली बदली। विखबादा ड्रग्स आनी मारामारी प्रकरणात सड्यावेलो जेलर आनी जेल गार्ड निलंबित। गोंयच्या मायनिंगाची चौकशी करपी शहा आयोगाक केंद्र सरकारान दिली आनीक 3 म्हयन्याची मुजत वाड। आयोग दितलो तिसरो आनी निमणो रिपोर्ट। वाळपयच्या हनुमान विद्यालयाचो बालरथ 1.5 वर्स जाले शाळेकडेनच कुसता। लागलो कळमेवक, भुरगीं काडटात दिसपट्टे धकचपाटे। मॅनेजमेंटाच्या कोफुसांवात बस आडकली। मोपा विमानतळाक दक्षिणेतल्या गोंयकारांचो विरोध कित्याक ताचें कांयच वचना। पेडण्याच्या उदरगती खातीर कितेंय करपाची तयारी। मोपकारांचो विमानतळाक तेंको। आनी दुलय धार बांदोड्या चिऱ्याचे खणीत बुडून दोगांक मरण। खण पुरयतना शॉवेल पडलें खणीत। लोक म्हणटात खण बेकायदेशीर, उपजिल्लोधिकारी म्हणटात तशें कांयच ना। खबर विस्तारान। कॅबिनेट मंत्र्याच्या कामाचो 1.5 वर्स भितर पंचनामो करप समान न्हय। मंत्र्याच्या तकलेंतल्यो येवजण्यो चालीक लावपाक 5 वर्सां काम करपाक मेळपाक जाय अशें स्पश्ट विधान पर्यटन मंत्री दिलीप परोळेकारान केलां। मात सरकाराक गरज असल्यार केन्नाय मंत्री पदावेल्यान देवपाची आपली तयारी आसा अशें प्रुडंटाचे डिबेटींत परोळेकारान उलोवन दाखयलें। खातीं बदल्लीं म्हूण सरकाराच्या कामात कांयच बदल जावपाचो ना। ते मुख्यमंत्र्या म्हऱ्यान वचपाचे ते वचलेच अशें स्पश्ट मत अपक्ष आमदार नरेश सावळान डिबेटींत उक्तायलें। तुमची एनालिसिस कितें की बदल जावपाचो गरज आसा, कितली गरज आसा आनी सद्याचो परफॉर्मन्स कसो आसा? बदल करून व्हडलोसो फरक जातलो असो म्हाका दिसना। कारण जे पळय आतां चलता तेच फुडें चलतलें। आतां कितें चलतलें हें जर तुवें विचारशीत जाल्यार जो अधिकार मंत्र्यांक आसपाक जाय, जी पावर आसपाक जाय, ती पावर म्हाका दिसता मंत्र्या कडेन ना। जर ती आसा जाल्यार ती परत परत ती फायल घेवंक मंत्र्यांक मुख्यमंत्र्या कडेन परत परत वचचें पडटा। 1.5 वर्सां भितर रिपोर्ट कार्ड तपासप जो म्हाका निवडून दिला हो 5 वर्सां खातीर दिला, परत मंत्री केला हो म्हाका तरी खबर आसा की 5 वर्सां खातीर केला। म्हणजे म्हाज्या तकलेन ज्यो 4 गोश्टी आहा पळय त्यो जर जाग्यार घालतलो, जर ह्या टुरिजम क्षेत्रांत जर इम्प्लिमेंट करतलो जाल्यार म्हाका 5 वर्सांचो कालावधी येता। मुख्यमंत्र्याच्या तकलेंत एक्झॅक्टली कशें आसलें, कोणा पर्यंत पावप, कोणाक बेनिफीट आसपाक जाय, ही जर फायल एखादी आयली आनी हे जर स्कीम आमी इम्प्लिमेंट करता आनी ही फायल जर म्हाका पोर्टफोलियो दिलो आनी ही फायल जर घेवन जर मुख्यमंत्र्या पर्यंत गेलो आनी डिस्कशन केलो, मुख्यमंत्र्याची सायन घेतली जाल्यार तातूंत फरक कितें पडटा? म्हाका दिसता की 30, 32 काय 33 काय 34 कितले पोर्टफोलियो मुख्यमंत्र्यान आपल्या कडेन आतां पर्यंत दवरल्या तांकां ते सांबाळपाची कॅपॅसिटी ना म्हणून ताणें आपल्या कडेन दवरल्या। अकस्मात एकदम अशी 1-2 दिसां भितर सुरू जाली आनी ताका बॅकग्रावंड अर्थात हांव जेन्ना मिडियांतल्यान विचार करता तेन्ना अशें कितें तरी घडून गेला त्याच्या गैरहजेरीन की सरकार पडटा काय कितें किंवा एक अशें जाता कितें आनी थंयच्यान ही एक्टिविटी सुरू जाली। 4 दिसां पयलीं सुद्दां मुख्यमंत्र्याक हांवें सुद्दां सांगलेलें आहा, आमचो म्हजो कलीग मिलिंद आसा पळय, सरकाराक जर कसले प्रॉब्लेम आसा आमकां सांगा पयले, म्हजे कडेन पयलीं ये, मिलिंदा कडेन या, सरकाराक प्रॉब्लेम आहा आमी स्टेप डावन जावपाक तयार आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। 2 वेगवेगळ्या केशींनी आयजी प्रिझनान आग्वाद आनी सडा जेलीचे मेळून वट्ट 15 जाणांची बदली केल्या। सडा जेलीच्या स्टाफाक आग्वाद आनी आग्वादाच्या स्टाफाक सडा धाडल्यात। आग्वाद जेलींत जेवणांतले विखबादेची जाल्यार सडा जेलींत ड्रग्स आनी कैद्यांचे मारामारीची केस आसा। ते खातीर सडा जेलीचो जेलर महेश फट्टेक निलंबीत केला। सड्यावेलो जेल गार्ड प्रवीण पेडणेकाराक स्टाफाचेर ड्युटीर आसतना हात उबारलो म्हूण निलंबीत केला। प्रुडंटान गोंयचे जेलींनी जावपी एक कारबार स्टिंग ऑपरेशना वरवीं उक्ताडार हाडिल्ले।
फाटल्या 2 म्हयन्यांत सडा आनी आग्वाद जेलीन उक्ताडार आयिल्ले वादग्रस्त गजालींची आनी घडणुकांची मुळावी चवकशी जाल्या. सडा जेलीन एका कैद्यानूच ड्रग्स जेलीन पावता हाचें स्टिंग ऑपरेशन केल्लें. प्रुडंटान हें स्टिंग ऑपरेशन उक्ताडार हाडिल्लें. ते जेलीन 3 कैद्यां मदीं मारामारी जाल्ली. दक्षिण गोंय अतिरिक्त सत्र न्यायालयान ड्रग्साच्या प्रकरणाची चवकशी करून अहवाल हायकोर्टाक दिल्लो. ताचेर कितें कारवाय केल्या अशें हायकोर्टान विचारिल्लें. त्या उपरांत ड्रग्सांची घडणूक घडल्या. त्या दिसा ड्युटेर आशिल्ले 8 जाणांक आग्वादा बदली केल्या. जेलर महेश फडतेक निलंबीत केला. स्टाफाक मारपीट केल्ल्याचे केशीन जेल गार्ड प्रवीण पेडणेकाराक निलंबीत केला. आग्वादाच्या अन्न विकबादेच्या केशीची चवकशी कसल्याच दबावाखाला जावची न्ही म्हूण त्या दिसा ड्युटेर आशिल्ल्या स्टाफाक कडेक दवरचे अशी मागणी मनीस हक्क आयोगान केल्ली. त्या फाटभुंयेर प्रिझन्स खात्यान 7 स्टाफांक सड्यार ट्रान्स्फर मारल्यात. दोन्ही जेलींतल्या प्रकरणाची चवकशी रोखडीच सुरू जातली. ते पयलींच आयजी प्रिझनान ही कारवाय केल्या. पणजेच्यान आमचो ज्येश्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकर प्रुडंटा खातीर. गोंयच्या मायनिंगाची चवकशी करपी शहा आयोगाक केंद्र सरकारान आनीक 3 म्हयन्याची मुजत वाडोवन दिल्या. 16 जुलयाक आयोगाचो कार्यकाळ सोंपतालो. ते पयलीं आयोग गोंयच्या मायनिंगाचेर आपलो तिसरो आनी निमणो अहवाल केंद्रीय खण मंत्रालयाक दिवपाचो आशिल्लो. आतां आयोगाचो निमणो अहवाल येवंक आनीक 3 म्हयने लागूं येता. ह्या अहवालांत गोंयांत बेकायदेशीर मायनिंगाक जबाबदार व्यक्ती आनी अधिकाऱ्यांचेर कारवाय करपा खातीर ठोस आनी नेमक्यो शिफारशी आयोग करपाचो आसा. कर्नाटका, गोंय आनी ओरिसा ह्या 3 राज्यांतल्या बेकायदेशीर खणींची आनी कायद्याचें उल्लंघन करपी खणींची चवकशी करूंक केंद्र सरकारान न्यायाधीश M.B. शाह आयोग नेमिल्लो. 22 नोव्हेंबर 2010 ह्या आयोगाची नेमणूक केल्ली. आयोगान केंद्रीय खण मंत्रालयाक 2 अहवाल दिल्यात. 15 मार्च 2012 ह्या दिसा एक आनी दुसरो 25 मार्च 2012 ह्या दिसा दिल्लो. खण मंत्रालयान कार्यवाही अहवाल संसदे मुखार मांडिल्लो आनी बेकायदेशीर खणी आड कारवाय करपाचो आदेश गोंय सरकाराक दिलो. आयोग आपलो तिसरो आनी निमणो अहवाल दिवपाचो आसा. ह्या अहवालान आयोग बेकायदेशीर गजालींचेर नेमकी कारवाय सुचयतले. NGOचे याचिकेन लायिल्ले शाह अहवालाचे शिफारशीची दखल घेवन सुप्रीम कोर्टान गोंयान मायनिंगाचेर बंदी हाडली. 16 जुलय 2012 आयोगाचो कार्यकाळ सोंपिल्लो तेन्ना आयोगाक 1 वर्साचो आनीक वेळ दिल्लो. 16 जुलय 2013 मेरेन आयोग आपलो निमणो अहवाल दिवपाचे आशिल्ले पूण आतां केंद्र सरकारान आयोगाक आनीक 3 म्हयन्यांचो वेळ दिला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक व्यावसायिक विसर.